जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 वर्स जालें MP मिनिस्टर अलायन्स पार्टनर गोंयचे लोकांक फोटोय धरले कडेन आसा. मायनींग बेल्टांनी सदांच भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट केल्लो आनी आयज हें तांकां कळपाक जाय तुमकां न्याय कोण दितलो ते फक्त काँग्रेस पक्ष. म्हण मायनींग बेल्टाच्या लोकांनी केन्नाच काँग्रेस पक्षाचो सपोर्ट आमचो साथ दिवना आनी आयज हें तेजें जें कारण आसा हांव तुमकां आश्वासन दिना मायनींग बेल्टाच्या लोकांक की काँग्रेस पक्ष सत्तेर आनी सेंट्रल जेन्ना येतली आमी मायनींग इशू जो आसा हो सॉर्ट आवट करपाचे प्रयत्न करता. आमी हेंचे भाशेन आश्वासनां दिवपाना. हेमी सांगलेलें की हे आमदारांक जे आसा आमी 15 दिसां भितर रिजायन जावपाक दितले म्हणून. हे आमदार आयज खंय गेले जे रेजिग्नेशन म्हणटा. अलायन्स पार्टनर व्हडली शापातां सांगताले की आमी मायनींग स्टार्ट जायना जाल्यार आमी रिजायन जातले म्हणून. खंय कोण रिजायन जाता. पूण हियर बोथ द MPs एंड द BJP स्पेशली पारीकर इज बीन एक्सपोज्ड. आयज जेन्ना तो आपले स्वता तोंडान म्हणटा की सेंटर कॅनॉट इंटरवीन इन दीस मॅटर, लोकल स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू सी. हाजेर ताजो बिगस्ट यू टर्न आनी ताणें आपल्या जिवाक आनी BJP सरकाराक आयज एक्सपोज करून काडला. स्पेशली ताचे दोगांय MPकनी जे व्हडले तोंडान सांगताले की आमी रिजॉल्व करतले जाता तितले बेगीन रिजॉल्व करतले म्हणून. सो दीस इज अप टू द मायनींग डिपेंडंट्स टू थिंक वॉट चिटर्स एंड वॉट बंडलिस्ट दीस BJP. आमी डेलिगेशन सुद्दां गेल्लेले तेन्ना आमी वांगडा गेल्लेले तांकां सपोर्ट केल्लो. कित्याक आयज तांकां म्हणूंक शकना नाजाल्यार ते कितें म्हणपाचें नाजाल्यार आमी काँग्रेस पार्टी सदांच ते ब्लेम करताले की काँग्रेस पार्टी सपोर्ट करना. आयज आमी तांकां सपोर्ट सुद्दां करून तेंच्यांनी दोनूय MP नॉर्थाचो MP आनी सावथाचो MP हेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले लोकांक कितें आमी हो इशू सॉर्ट आवट करतले. ते हालींच वचून प्रायम मिनिस्टराक मेळोन येयलेले आनी थंयसरून ते एश्युरन्स घेवन येयलेले आनी खंय तरी दिसतालें कितें हे गंभीर खंय तरी दखल घेवन हो गव्हर्मेंट सिरियसली हो इशू सॉर्ट आवट करपाक ट्राय करतले म्हणून. बट आयज दिसता हे गव्हर्मेंटाचे 1 नंबरचे फुटींगपणाचे तेंचो गव्हर्मेंट चल्ला.